उत्तर गोंयांतल्यान श्रीपाद नायक खासदार म्हूण वेंचून आयिल्ले खातीर प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर मंत्र्यांनी आमदारांनी भावूक परबी दिली। जनतेन दिल्लो कौल आमकां मान्य आसा म्हूण प्रदेशाध्यक्ष आनी मुख्यमंत्री उलयलो। मात दक्षिण गोंयांत मातशे फाटीं उरले ताचें कारण म्हळ्यार दक्षिण गोंयांत धर्मगुरूच्या हस्तक्षेपा खातीर धर्माच्या आदाराचेर मतदान जाल्ल्याचें प्रदेशाध्यक्षाचें म्हणणें। पत्रकार परिषदेक स्वागत करता। आज लोकसभेच्या निवडणुकीचो निकाल जाहीर जालो, अजून ऑफिशियली डिक्लेअर जावना। अजूनही पोस्टल बॅलट वगैरे ते भितर ऍड करपाचें काम चालू आसा। तरी पण जो निकाल दोन्ही सिटांचो लागिल्लो आसा तो आमी एक्सेप्ट करता। तो दोन्ही जो निकाल दिल्लो आसा तो उत्तर गोंयच्यान आमचे श्रीपाद भाऊ नायक हे 6व्या वेळाचेर एक बऱ्या तरेची लीड घेवन आतापर्यंत जितली लीड मेळनाशिल्ली तितली लीड आनी मॅक्झिमम मतदान अशें तांकां मेळिल्लें आसा। आनी सादारण 1,13,621 म्हणून अजून पोस्टल बॅलट भितर ऍड करूं ना, इतली लीड उत्तर गोंयच्या लोकांनी दिल्या। आनी म्हणून उत्तर गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांचे आभार व्यक्त करता, कारण सगळ्यांनी बऱ्या तरेन प्रयत्न केलो। आमदार, सगळे कार्यकर्ते आनी खास करून सगळे उत्तर गोंयचे मतदार। आनी हे करता आसतना एक बरी गोष्ट आसा की तातूंत हायेस्ट वोटींग आसा, लीड जी आसा ही आमकां पर्ये मतदारसंघान आमचे आमदार दिव्या राणे हांच्या मतदारसंघा भितर गोंयच्यान सगळ्यांत हायेस्ट दवरलो। आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी काम केलें म्हणून सगळ्यांचे हांव आमदार आनी सगळ्यांचे अभिनंदन करता। दक्षिण गोंयचो निकाल जर आमी पळयलो आसत जाल्यार दक्षिण गोंया भितर आमी कंपेर टू 2014-2015 समथींग, सो त्यामुळे 2,02,0300 मतांची मतां ही आमकां पडिल्लीं आसा। पूण आमी निवडणुकीक दक्षिण गोंया भितर आमकां हार मानची पडली, कारण आमकां दिसतालें आमी निवडून येतले। पण एक सांगपाकूय वायट दिसता की आमी ते मॅन्डेट फायनली लोकांनी दिल्लो निकाल तो आमी एक्सेप्ट करतात। पण हे करता आसतना आमकां एक लक्षात आयलें की ह्या वेळाचेर थोडेशे धर्माच्या आदाराचेर जे मतदान करतात तातूंतल्यान एक गठ्ठा मतदान हे एका बाजून वता। आनी त्यामुळे थोडोसो आमकां जे दिसतालें की आमकां थोडे तरी वोट्स त्या बाताक येतले म्हणून। भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर पार्टीचे अध्यक्ष, आमचे केंद्रीय मंत्री आनी नवनिर्वाचित खासदार श्रीपाद भाऊ, मंत्री विश्वजीत राणे, राज्यसभा माजी खासदार बापिने तेंडुलकर, आमदार पेरणजी शेट, सगळ्यात पयली आमी गोंय आनी भारत देश हाचो जो निकाल आयला तो आमी एक्सेप्ट करता। जो मॅन्डेट तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी NDA खातीर दिला तो आमी एक्सेप्ट करता। अजुनूय क्लियर रिजल्ट जे आसा पुराय देशभर येवपाचे आसा। हांव समेस्त गोंयकार भाव आनी भयण हांचे हांव खूब खूब उपकारी आसा। तुमी जो रिजल्ट आमी एक्सेप्ट करता आसतना गोंयकारांच्या वतीन हांव श्रीपाद भाऊ नायक हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। त्याच बरोबर हांव भारतीय जनता पार्टी आनी सरकाराच्या वतीनूय बी हांव श्रीपाद भाऊ नायक हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। आमी साऊथ गोवा मतदारसंघांतल्यान थोड्याशा मतांनी आमी हारले, ओके, आमी कमी पडले, काय हरकत ना। बट सातत्यात आमचे पुराय गोंयांत आनी विशेष करून संघटनात्मक काम हे साऊथ गोंयानूय बी तशेंच जे आसा पळय हे खूब मोठ्या प्रमाणात आमचे चालू उरतले।